Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल बाबणीनो तुमका या पुंतळा मोगसो स्वागत मागता. शुक्राराचो दीस या पुंतळाक पवित्र दीस. या शुक्राराच्या दिसा थोडो घडयो सुमेर सगळे कुर्सोंक हांगासर तुमी जमल्यात. आज एक घडीत घडलां, एका मनशाचें मर्डर जालां. अशें आसतना आज थंयसर निशेधाज्ञे जारी जाला आनी तशेंच आज दक्षिण कन्नड जिल्हे बंद म्हणून थोड्यांनी डिक्लेअर केला. आनी अशें थोडीं बसां नात देखून आज खंय थोडीं येवंक नात, पूण तुमी आयल्यात. आनी अशें आसतना आज आमच्या समाजा खातीर, आमच्या उरिल्ल्या भाव भयणी खातीर आनी हांगासर चड गलाटो जायनासतना शांतीन समाधानान समाजांत एकामेका मनशांनी जिवंक जाय अशी कृपा विशेष करून संदर्भार मागया. हे संदर्भार मागया. सोम्या जेजूक आमी ह्या सक्रामेंता मुखांतर स्वागत करया. सोम्या जेजू लागीं आमचे कश्ट, कंत, दूख, बेजाराई उसारया आनी सोम्याची करुणाई काकुळत आमचेर, सगळ्या समाजाचेर, संवसाराचेर देवून येवन दी म्हूण आमी मागया. दिंबेर पडून आराधनाचें गीत आमी गावया. आयल्या बापा तुजे चरणी, आयल्या बापा तुजे चरणी म्हणलें गीत गावया. जाता तितली दोनी मुखार येया आनी अशें आमी बसून लक्षिल्ल्यान सोम्याची स्तुती करूंक, आराधना करूंक, ताची कृपा आनी बेसांवां जोडूंक आयतें जावया. मुखार आयल्यार बरें, फाटीं आसली मुखार येया आनी मुखार जागो खाली आसा. आनी खंडीत आमी लागशिल्ल्यान सोम्याक आपडूंक शकतल्यांक, ओळखूंक शकतल्यांक, आराधना करूंक शकतल्यांक, सोम्याची बेसांवां जोडूंक शकतल्यांक तुमकां सर्वांक स्वागत मागता. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधना. जेजुराया मोगाळिस्ता करता स्तुती आराधना. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्या स्तुती आराधना. आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या बरकलिता तीन दिवसाच्या दिसा जाणां तुका आमी आराधन करता.
आमच्या संगी असून आमकां कृपेन भरताय, तुझे देण्याने भरताय, फळांनी नेटयताय, आशीर्वाद दिताय, बेसावांनी भरताय, जैते वन करताय पवित्र आत्म्या. तुका आमी आराधना करता, तुझी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुसून गायता स्वामी. पवित्र आत्म्या परक्लीता करता स्तुती आराधना. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या परक्लीता करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावता, कृपेन भरता, सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावता, कृपेन भरता, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, ग्लाब जेजू, आराधन जेजू, सगळ्या काळ जाऊन तिथं सम्या तुंबवर्त देव तुका समाई मातुका जवराधन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येस वेस 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 वे जेजू जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान तुका सम्या जेजू, उगळप तुका सम्या जेजू, आराधन तुका सम्या जेजू, वंदन तुका सम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बशी आम्ही मग भाव भणी आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा. सुम्या मेळोवंक तुमी आयल्यात, सुम्या लागीं तुमचे कश्ट कंद दूख बेजाराय सांगूंक आयल्यात. अशें आसतना सुमयाक आमी पळोवया, आमचें समर्पण, आमची कश्ट कंद दूख सगळे सुमया समर्पया. सुमयेची स्तुती करचे. आमचे भाग देखून हो कीर्तन 96 साम 96 कितें म्हणटा, सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कितें करा? सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सगळ्या संवसाराक सर्वेस्पराक गितां गाया. सगळ्या संवसारात सर्वेस्पराक गितां गाया. सगळ्या संवसाराक सर्वेस्पराक गितां गाया. सगळ्या संवसारात सर्वेस्पराक गितां गाया. ताच्या नावाची स्तुती करा. ताच्या नावाची स्तुती करा. ताच्या नावाची स्तुती करा. ताच्या नावाची स्तुती करा. दिसान दीस ताचें तारण परगट करा. दिसान दीस ताचे तारण परगट करा. राष्ट्रामध्ये ताची महिमा वर्णिया. राष्ट्रामध्ये ताची महिमा वर्णिया. सर लोकांक ताची असर्या जाहीर करा. सर लोकांक ताचे असर्या जाहीर करा. सर लोकांक ताची असर्या जाहीर करा. सर लोकांक ताचे असर्या जाहीर करा. सर्वेस्पर वर्तो सर्वेस्पर वर्तो स्तुती ताका फावो. स्तुती ताका फावो. सर्व देवांची बिरांत. सर्व देवाची बिरांत. सर्व देवांची बिरांत धरचे प्रास. सर्व देवाची बिरांत धरचे प्रास. ताची चड बिरांत दवरूंक ताची चड बिरांत दवरूंक आमी फावो. आमी फावो. आमी फावो. आमी फावो. आमी फावो. आमी फावो. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. सगळ्या संवसाराक सर्वेस्पराची गितां गाया. सगळ्या संवसाराच्या सर्वेस्पराची गितां गाया. सर्वेस्पराक गितां गाया. सर्वेस्पराक गितां ताच्या गाया. नावाची स्तुती करा. ताच्या नावाची स्तुती ताच्या करा. नावाची स्तुती करा. ताच्या नावाची स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. उबी रावया. ताच्या मनाक हे स्तुतीचें गीत आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता म्हणलें गीत तळये पेटून उल्हासान आमी गावया.
ताळ्या भेटून देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. तुझो जीव वाचता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. मुजो जीव वाचता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. सोमिया तुझ्या राजांत पावता परिया. सोमिया तुझ्या राजांत पावता परिया. दैविक शब्दांत आमच्या सोम्याची स्तुती करूया. सगळ्या सक्तीन सोम्याक आमी गावया. म्हजो जीव आसता पर्यंत, ताच्या राजा पावता पर्यंत आमच्या सोम्याची स्तुती सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तीन आमी करूया. सोम्याची बेसांवां जोडुया. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तीन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तीन हांव गायता. म्हजो जीव आसता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. म्हजो जीव आसता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. जोबा बरी सर्वेस्पराची स्तुती करूया. दाविदा बरी सर्वेस्परा समोर आमी नाचुया. म्हजो जीव आसता पर्यंत, निमाणो श्वास आसता पर्यंत आमच्या देवाची स्तुती करूंक उलो मारया. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नाचता. म्हजो जीव वाचता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. म्हजो जीव आसता परिया, तुझ्या राजांत पावता परिया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग कर, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता परिया, जीव आसता परिया, तुझ्या राजांत रावता परिया. म्हजो जीव आसता परिया, तुझ्या राजांत रावता परिया. सोमिया तुझ्या राजांत पावता परिया. सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत रावता परिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गांचे गुलाबचे द्वारा
जेजू सगळ्या काळ जाऊन देता समया तू बवरतो देव देव परमासो देवी जागसो देव जगबसो हरि एक मनुष्य कुळसो देव आमका राक्षो पसो समळसो देव तुका समाई मधुका जवरात अनुग्लाब शदल बल बल दलललाई हरा 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 येशू 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 जेजो 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 हालेलुया 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 हाले उला मारा बवरतो उला मारा सगळ्या काळ जाऊन बा जब बरी उला मारा बरी बरी उला मारा समयाचे स्तुती करा काळ जाता हालेलुया 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 Ergantu kasumia Jesu, Ergantu kasumia Jesu, Eradantu kasumia Jesu. Haleluya, 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 Haleluya. Busya. Mungkin bawa beli nom, sumia makarami asam. Ami kenca kadar asam, ami pasca काळार आसा बरोस असो काळ आमचो वैकी बरोस असो काळ आमचो या काळार आमी आसा देखून आज देवाचें उतर आमकां कीर्तन 30 आनी 4 कीर्तन 30 आनी 7 आज आमकां कितें म्हणटा खोट्या मनशां विशीं उसांबळ जायनाका कितें खोट्या मनशां विशीं उसांबळ जायनाका खोट्या मनशां विशीं उसांबळ जायनाकात खोट्या मनशां विशीं उसांबळ जायनाकात कित्याक करडा बरी ते सुकतले पासव्या तणा बरी बावतले सुक्या करड्या बरी ते सुकतले पाचव्या तणा बरी ते बावतले खोट्या मनशां विशीं उसांबळ जायनाका म्हणजे मगाच्या बाबडीनो आज मनशा जिवितांत कितें गेलां मनशा जिवितांत खोटेपण चडत येता कितें म्हळ्यार मनीस स्वार्थी जाता तेन्ना खोटेपणी चड जावन आसता न्ही गे देखून अशें पुरा घडता एकल्यान आनीकल्याची खून करची आनीकल्यान एकले खून करची आनी कितल्या जाणांक नुकसान न्ही गे वय गे न्ही आज शुक्रार न्ही गे कितल्या जाणांचो दीस पडतो ग्रास वेसो आसा कितल्या जाणांची रांदय आज खाड न्ही गे कितल्या जाणांची रांदय खाड आज तांणी बांदून दवरलेली आसा कितल्या जाणांनी गडायका तोरण आज दवरलेले आसात कितल्या जाणांनी आज पानां कुंटून न्ही गे तयार केल्लीं आसात न्ही गे ती आज दिनान जाल्यार पाड जातात न्ही गे गडाय पिकतात पानां भावतात वय गे रांदय जून जाता कितलें नुकसान न्ही गे तशेंच थंयसर आज हॉटलांनी कितले बरे बगेरची कानां खण दवरल्यात न्ही गे तांदूळ वांटून दवरलां पीक बुगल्लें आसा जायतीं काणां वरवीं तयार केल्लीं आसा येरकार येतले आनी न्ही गे जायते जाणां आनी मासली आज फ्रिजरान घाल्ले आसा न्ही गे वय गे यार करूंक मासली आनी दवरलेली आसा मास आनी दवरलेले आसा पळया आनी एका मनशाच्या दोगा मनशाच्या त्या झगड्यांत कोण बली जातात मनीस बली जाता कितलीशीं कुटुंबां उपाशीं पडटात कितल्याशीं कुटुंबां नुकसान जाता कितल्या व्यापार वहिवाटां नुकसान जाता न्ही गे ही मनीस चिंतिना न्ही गे एकल्याचो स्वार्थ न्ही गे पळया देखून म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करूंक जाय असल्या मनशां पासून आमी मागूंक जाय सगळ्या संवसारांत नासोवच्या प्रास एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण कोणें म्हणलें कितें म्हणलें कायफासान म्हणलें सगळ्यो संवसार नासोवच्या प्रास एकल्या मनशान मेल्यार मरचें बरें म्हूण न्ही गे कायफासान म्हणलें पूण एकल्या मनशा खातीर सगळ्या संवसारान नासोवंक जाता न्ही गे पळया आमच्या समाजाची चिंताप तशें एकल्या खातीर सगळ्यांनी नुकसान जायचें सगळ्यांचें नुकसान जायचें सगळ्यांनी भितर बसचें अशें चिंताप सारकें न्ही देखून आज मनशां कश्टांच्या परिस्थितीर आसात
तुका आमी कितें करी तांचे बसोत मागाजय मागस आहे ताजें मन परिवर्तन जावं दी. पापा असो काम करतलो लोक कितलो आसा दिसपट्ट्यांक व्हडल्यार मात्र मजुरी मेळटा दिसपट्टो वयवाट केल्यार मात्र पोटाक कांय इल्लेशें पडटा. अशें आसतना अशें जालें जाल्यार कश्ट न्ही गे. देखून देवाचें उतर म्हणटा खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाकात. उसांबळ जायनाकात. खोटे मनीस खोटेंत कर नासतात. देखून तूं कितें जा तूं शांत जा. तूं चिंत तूं कितें करताय तें समजून घे. कळ्ळें गे. तूं कितें करताय तें समजून घे. त्या तुवें करच्यांत कितें बरें आसा तें परखून घे आनी बरें आसा जाल्यार मात्र तूं कार्याक देव. गे थोड्यांनी आयकुचें मार्ग दिवचें पात्र उडोवचें समज जाता. कोणाचें नुकसान जाता बेगिनी. देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो आज मनशा कुळाचें पातक सडत वेता आनी ह्या संदर्भार देव कितें करतलो? नाश करतलो? देव नाश करतलो? नाश करतलो देव? नाश करूंक मनांत आसा ताका? नाश करूंक बाय सोरलो जाल्यार खातरून सवरूंक बाय सोरलो जाल्यार ताचे मदें हांव एकलो बरो मनीस आसा. तूं एकलो बरो मनीस आसाय. तूं एकलो बरो मनीस आसाय. तुजेरी ती तलवार पडटली. तुजेरी कोयती पडटली न्ही गे. तें देवाक जाय गे. एक खोटे मनीस आसात. खोट्या मनशांनी एका इस्कलाच्या क्लासरुमाक वेडो घाला चिंत्या. पुरा आसात खोटे मनीस. भिरंकूळ खतरनाक मनीस. त्या क्लासरुमान तुजो भुरगो आसा. खोटे मनीस आसात न्ही. त्या सगळ्या क्लासरुमाक इस्कलाक बॉम्ब घालून ब्लास्ट करया म्हण आयकताय तूं? आयकताय कित्याक? तुजो भुरगो आसा देखून तूं म्हणटा बॉम्ब घालचो नाका आसून तो कित्याक तुजो भुरगो आसा त्या भुरग्याचेर तुजो मोग आसा देखून तूं ते खोटी मनीस आसा जाल्यार तूं ताका नाश करूंक फुडें सरनाय. तशें देवाची काकूळ तशी. कळ्ळें गे. देखून देवान अब्रामाक म्हणलें ह्या संवसारांत म्हाका एकल्या मनशाक नितीवंत म्हूण तूं दाखयशी जाल्यार हांव संवसाराचो नाश करचो ना. एकल्या मनशाक धाड. गे. देखून उज्याचो आनी गंधकाचो पावस आयिल्लो बुडतुगल आयली न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार देवाक नितीवंत म्हणलोलो एक लोत आशिल्लो नोए. ताका थारवाचेर बसयलें उरल्या पुरा बुडयलें. समजलें? उज्याचो आनी गंधकाचो पावस आयिल्ल्या वेळार जेजूक एकलो मात नितीवंत म्हण दिसलो देवाक. कोण तो? कोण? तुमकां पुरो एकलोच तुगे नोये. बुडतुगल तलाय नोयेत. उज्याचो गंधकाचो पावस नोयेत. आतां हांव रायल्यार नोयेत गे. कोण? उज्याचो आनी गंधकाचो पावस येताना एकलो मनीस मात नितीवंत म्हूण दिसलो देवाक लोत न्ही गे. आनी लोताक केलें तूं बायसर नोस न्ही गे. लोताची बायली प्रेजन ना न्ही गे. ती बरी नातली. तिणें फाटीं पळयलें न्ही गे. कितें जाली ती? मिठाचो कांबो जाली. वचून मिठाचोच कांबो जाली पळया. म्हळ्यार पावस येवन उज्याचो गंधकाचो पावस आयल्या उपरांत ताच्या उपरांत काही उदकाचो पावस आयलो जाल्यार करगून वचून दिवून मिठाचो कांबो जाली ती. कुणी मेळोना देवाक. कुणी मेळोना. आनी आब्रामाच्या काळार जेवून देवान परतून संवसाराचो नाश करूंक पळयलें. पूण आब्राम देवाचो बारी भाग्यवंत भावर्ताचो बापूय देवा लागीं तो विनंती करता हांव तुका सुदारण दिता. सुरू 100 जाणांक, सेकंड 50 जाणांक, 30 जाणांक, 13 जाणांक, 1 जाणांक पळया. आब्राम सोदून तो गेलो. पूण आब्रामाची बिरमत पळोवन देवान म्हळें हांव संवसाराचो नाश करूं ना. तूं आसा एकलो.
हांव नास करीसो ना पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया देवाची काकूळट ती जर तर आमी देवाच्या काकूळटीचेर विस्वास दवरून मागता जाल्यार देवाचे मोक्षाणे आमकां मेळटा देखून एक गरीब दोळे दांपी आमी देवाच्या काकूळटीच्या परमीत मोक्षाणे आमी जोडया तुमच्या हाताचे दवरा अख्ख्या संवसारा खातीर मागया आज पळया पाकिस्तान स्वार्थान व्हरून आमच्या लोकांच्या पापाच्या लोकांच्या मनशांक जिवेशी मारचें गडीत काश्मीरान जाल्लें आसा हे कोट्यांक काडणी दी मनशाचो जीव काडचो पापाच्या लोकांच्या मनशांची रगत वरोवची बरें न्ही तशेंच पळया आमच्या समाजान दी आज स्वार्था खातीर मसरा खातीर हग्या खातीर जिद्द हगें दवर द्वेश दवर पळया असलीं गडितां घडोवन जायत्यांक कश्टार घालचें पळयता सगळ्यां खातीर मागया आमी समी दयाळ जावं दी काकूळदार जावं दी आनी हर एकल्यांची पातकां बगसून दी आज म्हजें पातक हे सोमया मुखार आसा म्हजो मसर म्हजो राग म्हजें जिद्द म्हजें हट म्हजें गोटेपण म्हजें पिशेपण सोमया मुखार आसा रास काडा तुज्या घरांत तुवें कोणा दुखयलां हे हप्त्यांत पास्का फेस्ता उपरांत कोणा दुखयलां तुज्या घरांत कोणाची मनां दुखयलाय बेजारे हाडल्याय कोणा पुरा उशान पाड उलोवन खबरो करून ताचें नांव पाड केल्लें आसा कितले फुडें म्हजो राग कंट्रोल करनासतना तो राग फाटीं उलोवन गाळी दिवन शिराप दिवन पोसदें उलोवन हेरांची मनां दुखयलेलीं आसात कितले फावटी रागार हांव म्हजें काम करिनासतना हट्टान बसलोलो आसा कितले फावटी हांवें वडिलांक खाल जायनासतना तांकां फाटीं उलयलें आसा म्हजें तूं खुशी जाय हांवें चिंतलें जाय म्हणलें चिंता आटयलेलें आसा सोमेलाच्या बक्षाने मागे आमी पळया थोडे फावटी आमच्या जिवितांत खडीत नासतना आमी सैती पातकां करता आवय बापाय मान दिना भावा भयणी मान दिना वडिलां मान दिवना हो तें काम करिना हे सगळ्या संदर्भा पासून मागया दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकाला बये जेजू हस जाल्ल्या म्हाका तूं सगळीं सांगाता दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकाला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं अख्ख्या संवसारा पासून संवसाराच्या पातकां बसत अख्ख्या मनशा कोळा पासून स्वार्थी मनशा कोळा पासून पेल्याचे रगत व्हरून पेल्याक नस्तर घालतात सगळ्या मनशांच्या जिणी परिवर्तना पासून आमी मागया देव तांचे दया दाखोवन दी तांचे जिवीत परिवर्तन करून दी तांकांय आपुकल्या जिवितांत देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडीशें मागया काकूळट मागया आमी दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकाला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं मगळ बाबणीनो आमचो समय आमचे मदें आसा सगळ्यांची पातकां आमी ओळखून घेवया म्हजें पथक म्हज्या भावा भयणीचें पथक म्हज्या कुटुंबादारांचें पथक समय मुखार दवरया समयाची पवित्र रगत ते आमचे शेणाव आमची सगळी पातकाची कथान धुवन वसोन दी म्हण मागया आमच्या घरांतलीं पातकां आमच्या कुटुंबांतलीं पातकां म्हज्या जिवितांतलीं पातकां सगळीं नितळ जावं दीत म्हण मागया सगळीं परत एपडी सगळीं सांगाता दया दाखय दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या अख्ख्या संवसारा पासून आतो बार म्हणया दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका परत एक फुडें सांगाता दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या मोजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಅರ್ಗಾನ್ ಜೇಸು, ಒಗಳಾಬ್ ಜೇಸು, ಒಗಳಾಬ್ ಜೇಸು, ಆರಾಧನ್ ಜೇಸು, ಆರಾಧನ್ ಜೇಸು, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah. 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 कीर्तन 125 125 125 साम किती म्हणता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारखी सियोन पर्वता सारखी तो हालना तो हालना ससनाक तो तीर आसता ससनाक तो तीर आसता जशे पर्वत जेरुसलेमा वेडो घालतात जसे पर्वत जेरुसलेमा वेडो घालतात तसे सर्वेस्पर आपले परजे वेडो घालतात तसे सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालतात आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारखी सियोन पर्वता सारखी तो हालना तो हालना सासनाक तो थीर आसता ससनाक तो तीर आसता जशे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता जसे पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालता तशे सर्वेस्पर आपले परजे वेडो घालता तसे सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तुम्ही काहीतरी या सायडीन काही उबार दोंगरार वचून पळयलें जाल्यार येणे मस्त पर्वत आसात केणे हा कुद्रेमुखा न्ही कुद्रेमुखा तेणे गेलें जाल्यार येणे आगुंबे तेणे गेलें जाल्यार येणे तुमी चारमाडी तेणे गेले जाल्यार शिराडी तेणे गेलें जाल्यार मडिकेरी तेणे गेलें जाल्यार व्हडले व्हडले पर्वत आसात न्ही आं आनी पर्वत सोडल्या उपरांत घाट म्हणटा घाट न्ही घाटाक गेल्लो घाटाक तिशीन उबार न्ही आमी सकयल आसा मस्त गुंडयेंत आसा आमी पूण व्हडले पर्वत आसात न्ही हे पर्वत केदाळा आसले आदीं आसले आतां हे आसात बळवंत आसात बेलतांगाडी गेल्यार व्हडलो एक कितें आसा गडाई हा? पातर गडाई पातर गडाई पतोर न्ही गडाई पतोर गडाई पतोर म्हळ्यार केळमेस गडाई पतोर न्ही गडाई पतोर आसा न्ही पळयला कितल्या जाणां पळयला पयस्तान पळयला कितले जाणां पळयला मात कितले जाणां सडल्यान गडाई पत्रार गडाई पत्रार कितें सडल्यान ಒಂದು ಎರಡು ಅಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಅರ್ಧ ಸುಡೋನ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಡೋನ್ जावन ओके हांव मस्त बरी सडला ते गड्या पत्रार एक बटी मूस खावन पडोवन लोळोवन सकयल आयिल्लो आसा अर्द्यातून सकयल लोळोवन पांय फ्रॅक्चर जाल्लो मागीर स्ट्रेचरार धरून उखलून हाडलें आसा म्हाका कुर्सावाट करतना मूस सबोर कित्याक म्हळ्यार हांव बेलतांगडी आसलो सायक विकार जावन थंयसर तेजो कुर्सावाट निमाण्या रामाच्या आयताराची कुर्सावाट म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ओ गडाई पतोरू आनी त्या बोंतोणी 3-4 वाडे आसात कालवार पयलो कालवार दुसरो आनी संतांतोन वाडो 2-3 वाडे आसा बोंतोणी बेजमेंत गेल्ल्या वेळार ह्या एप्रील मेयांत त्या गड्या पत्राक व्हडले गडगडे मारतात छाटल मारतात उजो उजो पेट्टा थोडी बरी ल्हान कुडके सकला पडटात पत्राचे गड्या पत्राचे आनी गिमशेल्या दिसांनी त्या बोगलेन वचूंक जायना इतली धांव पत्राची ऊन जाल्लो तेन्नाच्या परिसराच्या पुरो भिरांकूळ धांव वत भिरांकूळ कशें पळय हा बाजूलो फातोर दवरलेल्या धांव येता तशें धांव त्या पत्राची आनी तो मजबूत व्हडलो फातोर गडाय पतोर त्या गड्याच्या पत्राच्या वयर कितें आसा टिप्पूचें कळ्ळें थंयसर घर आसा कोटे आसा पाशी गुंडी आसा थंयसर आमच्या मलगड्यांक थंयसर उडयलां दिवशी मारलो मेटांक येयलां वयर मुसूर टिप्पूचो गडो वयर मुसूर येतालो घेवन ते आनी थंयसर ल्हानशें गरी आसा फातरांचें
फिरंगी आसात थंयसर वयर थंयसर तळें आसा एक तळें त्या तळ्यांत उदक सुकना गिमा दिसूकना उदक आसा त्या तळ्यां वयर पत्राचेर पळया फातर घट्ट आसा हालना तो घट्ट आसा गडगड येवं दीत जगलण येवं दी पावस येवं दी आवर येवं दी ताच्या मुळांत कितलीं घरां आसात म्हणजे मगाच्या बाबडीनो सर्वेस्पराची विस्वास दवरता तो मनीस असल्या पत्रा सारको सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो मनीस असल्या पत्रा सारको तो हालना तो सासनाक थीर घट्ट उरता सर्वेस्पराचो विस्वास दवरिना तो मनीस हालता कळ्ळें गी दंडळता देखून सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो मनीस कश्ट येवं दी वावट येवं कश्ट येवं दी अनवरां येवं दी पिडा येवं दी हालना तो खतेय मारायकार येवं दी हालना कोणा बरी गडाय पत्रा बरी देवा म्हज्या कोणा बरी जॉबा बरी जॉबाक पळय कितले कश्ट आयले अनवर आयले धूक आयले हल्लोय तो हल्लोंक गुतना सगळ्यांक आयल्या थोड्यांनी ताचे तमाशे केले थोड्यांनी ताका इन्सल्ट केलें खंय आसा तुजो देव तुका कोड लागला कुसलाय घण पडल्या बायल भुरगीं मेल्यान आस्त भुरगीं सगळे उगडायला खंय आसा तुजो देव म्हणून थोडे ताका खेळून आसताले आनी तो कितें म्हणटालो देवान दिल्लें देवान वेलां देवाचें नांव सदैव जावं पळया म्हज्या मगाच्या बाबडीनो दड रावलो थीर रावलो देखून ताका कांय नुकसान जावं ना पुरा उगडलेले पाटी जोण काण गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उठल्यान हालेलुया 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 म्हज्या मगाच्या बाबडीन आमच्या जिवितांत जर तर आमी घट रावता धड रावता जाल्यार आमी कांय उगडायलें जाल्यार पाटी घेता पूण थोडे फावटी कितें जाता आमी आसूंक घट्ट आसता गडाय पत्रा बरी कळ्ळें पूण देवाचें उतर म्हणटा तुजे पांय दंडण अशें सत्राई सांबाळ जर तर तुका कश्ट आयले अनवर आयले पिडा आयली कांय दूख आयलें जाल्यार दंडण नाका तुजी तकली उखलून धर सुमये लागीं माग सुमये लागीं भरवस दवर पातयेणी दवर तूं जैते वोन जाताय की ना हां आज 10वे क्लासीची भुरगीं आज रिजल्टाक रेगून आसात न्ही वय की न्ही हां तांच्या काळजान तकबुक जावन आसा पासगी पयलगी थोड्यांक बरें नातल्यांक कितें पासगी पयलगी थोड्यांक म्हणजे जस्ट पास जावन तितून पडल्यार बरो थोड्यांक कितें फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास की थोड्यांक फर्स्ट क्लास की डिस्टिंक्शन घे म्हण 80 मेळटात की 90 मेळटात की 200 मेळटा 200 नासता न्ही 98 मेळटात की 100 मेळटात की 125 मेळटात की राखोवन आसात तांचे घसड मांडोवन कोणाक देखून येवंकूच ना आज पळया हां ऐकलें विचारलें कितें सायबा दिसना येवं नाय आज नवे ना केन्ना ना म्हाजो रिजल्ट न्ही वय गे ताका मागल्यार बरें न्ही मागचें कशें काळजान धडबडा जाता मागोवंक की मॉर्निंग येना देखून खालें गेलें घडी उदक पिवचें वगत बसचें गे बरें जालें उदक पियेता न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणजे मगाच्या बाबडीनो देखून पळया थोडे फावटी आमकां भिरांत खावचें न्ही येता आज 10वे क्लासीच्या भुरग्यांनी गंध करची कांय गरज ना तुमी म्हणटा तुवें बरें येयलें जाल्यार हांव तुका बरें मार्क्स दिता तुवें बरें येयलें जाल्यार हांव तुका बरें मार्क्स दिवन पास करता तुवें बरें बरोवना जाल्यार म्हजे कडेन कांय विचार नाका म्हजे लागीं पार्शालिटी ना म्हणटा तुमी वय गे तुवें सगळो वेळ तुज्या मोबायलांत करसून पबजी आपजी बापजी आनी गुरुजी म्हणून तेंत खेळोन आनी परीक्षेक येताना टीचर आय लव यू म्हणून बरयल्या जाता थोड्यांनी लव लेटर बरयला न्ही हांवें टीचरांक ನನಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ म्हणून ಬರೀಲಾಂಗೆ थोड्यांनी पेपरार आयिल्लें म्हणून आनी थोड्यांनी बरयलांगे टीचर 500 रुपये दिता पास कर म्हाका
आनी एकल्याक बरें लागें तुका 2000 रुपया दिता आं पास कर उणें पडल्यार म्हाका सांग हांव दिता कशें म्हणी पास कर कित्याक म्हळ्यार मम्मीन सांगलां पास म्हणी जायना जाल्यार कितें करता तुका बसता म्हणून कायलींत आनी म्हजें फ्युचर आसा माय पास कर म्हणून गे ताणें बरयलां म्हणल्यार शिकोवना ते बुरा आनी एंत बरयला स्टोरी काणयो बरयला टिचरांक आनी त्या दाडा जेजू म्हाका दिता आं पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू कोणें कश्ट काडल्यात कोणें वावंट काडला ताका आतां सफरती फळ सुकोसना म्हणटा जेजू सुकोसना देखून न्हू तुमी कांय गंत करची गरज ना कितें कर बरयलां वचलां जाल्यार बरें रिजल्ट येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव एकल्याचे फोन आयिल्ले एकल्याचे पळय हांगाचे न्ही बैल्याचे फादर म्हजे बसो बरें रिजल्ट येवं म्हाका परीक्षा कशें केलें केल्या फादर शिकलो गे ना सड्ड शिकोवना मागीर काय करचें नवनाच्या वेळार मागा फादर वय गे कित्याक मागाचें पास जावंक बरें बरोवन ना गे ताणें हांवें मागयचें गे सुमयान पास करीचे गे कळलो मनीस पळया देवा म्हणजे अले मनीस आसात हे मनीस पास जाले जाल्यार ते मागीर हायकोर्टात सुप्रीम कोर्टात वचून सेंट्रल गव्हर्मेंटात वचून कालेमणी करून हाडटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी कश्ट काडीचे वावंट काडीचे आनी बरें करून बरें जे जवळ बरें प्रतिफळ मेळटा तूं माडीत लायनाय म्हाका पोपळा जाय म्हळ्यार जाता तूं माडत लायनाय माड गांवांत लायनाय न्ही म्हाका नारळ जाय म्हळ्यार जाता हां सगळ्यांक बरें बरें पणस आसात आमगेर पणस जायचे म्हळ्यार तुवें कितें लायचें पणसाचो पणसाचे सोंसी लायचे न्ही गे आं पस करीचे ते तर तुका मेळटात न्ही गे हां कळ्ळें म्हणटाय हां वय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची मागणी आसा आमची गरजो आसात आमची आशा आसात आमचे अत्रेक आसात सोमी मुखार दवरया उबी रावया सोमी म्हणटा उबी रावया सोमी म्हणटा कितें सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारखी तो हालना ससनाक तीर आसता जशे पर्वत जेरुसलेम वडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपले परजे वेडो घालता आतां आनी सदांकाल बरें कर सर्वेस्परा बऱ्या मनशांक प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक बरें कर सर्वेस्परा बरें कर सर्वेस्परा इकडी बर आमचें समर्पण करया सोम्या जेजो हांव तुजो सेवक तुजे मुखार उबो आसा सोम्या जेजो तूं म्हजो देव म्हूण वळखून घेता तूं सर्व जाणार तूं पदवेदार तूं सत्यवंत सोम्या जेजो तूं सर्व जाणाय म्हजे कश्ट जाणाय म्हजे कंत जाणाय म्हजी बेजाराय जाणाय म्हजे अत्रेक जाणाय म्हज्या काळजाची बोगणां जाणाय म्हज्या मोतीची चिंतना जाणाय सोम्या जेजो आयचे दिसा आमी तुका विनंती करता समाजेंत जाल्ली अनाहुत घडिता ताचे आशिर्वाद घाली ही सगळी नितळाय ही सगळी नितळाय सगळ्या मनशांनी एकामेका समोग करूंक शांती समाधानान जिवंक जाय शिकुरपा दी ह्या मुखांतर सर्व मनशांनी एकामेका मनान आनी गौरवान जिवंक आदार दी सोम्या जेजो म्हजे कश्ट म्हजे कंत म्हजे बेजाराय तुका समर्पिता म्हजे घर आनी घराणें तुका समर्पिता म्हजी घरची मनशां म्हजी भुरगीं बाळां म्हजे भाव भयणी म्हजे आवय बापाय पिडेस्त सर्व तुका समर्पिता सोम्या जेजो म्हजी सुकूड माथ्याच्या केंसां तावन पांयाच्या नक्षे पर्यंतली सगळी म्हजी कूड म्हजी कुडींतली दूख म्हजी कुडींतली पिडा शिडा तुका समर्पिता सोम्या जेजो तुजे पवित्र रगत म्हजेर शेणाय म्हज्या कुटुंबार शेणाय सोम्या जेजो तुज्या पवित्र नांवान म्हाका गुण कर आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो आपड जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजो आनी हांव गुण जातलो आपड जेजो म्हाका सुडका मेळटली आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो
गुणकर चेजो हालेलुया 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 अतो बारिया हालेलुया 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 जिस समय आमच्या सर्वंतर आहे सगळ्या मनुष्याचे आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळे तुझे वर बरवात तुझे वर विश्वास तुझे वर पत्नीने वर अंगास राहिलेल्या या सगळ्या भक्तिकांचे माध्यम मुखांतर अंगास आराधना करतात ते सगळ्या भक्तिकांचे आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळे तुझे पवित्र रक्त दाखव तुझे तुझे नवात का तुझे नवात का बेसवाने पर आपण जे आपण गुणकर टच 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 heal 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 us Lord hallelujah 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 ಹತ್ತಿರವಿರ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या तो बाण. Hallelujah, 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 hallelujah. हरगांजी सगळा जिजो शतला बल बलंदला या हला इस अपॉड जे सगळी बरी जाता हालेलुया 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 आमच्या आता मी तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या देवान येऊन मागया आमचे तन पयस केल्लो पवित्र आत्मा आमचे ती पाटी येऊन दी म्हणून मागया ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काळजांते मुझे काळजांते मुझे मनांते मुझे मनांते मुझे कुडींते मुझे कुडींते मुझे रक्तांते मुझे रक्तांते मुझे रक्ताच्या कणाकणांते मुझे रक्ताच्या मुझे हाडाच्या सदा सदांते मुझे हाडाच्या सदा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र मुझे आत्म्या कुटुंबांते मुझे कुटुंबांते मुझे घरांते मुझे घरांते मुझे घरच्या संध्यात ये मुझे घरच्या संध्यात मुझे भुरग्या बाळांत ये मुझे भुरग्या बाळांत मुझे पिडेस भाव बहिणीत मुझे ये पिडेस भाव ये बहिणीत पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलाई देऊ के भलाई देऊ संतोष के देऊ के संतोष देऊ के समाधान देऊ के समाधान देऊ के जैत देऊ के जैत देऊ के कृपेन भरों के कृपेन भरों के देण्याने भरों के देण्याने भरों बळाने के नेठों के बळाने नेठों के जणवाई देऊ के जणवाई देऊ के गिन्यान देऊ के गिन्यान देऊ के चुरुकाई देऊ के चुरुकाई देऊ के बेसवाने भरों के बेसवाने भरों ये के पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये आत्म्या पवित्र ये आत्म्या पवित्र ये आत्म्या पवित्र ये आत्म्या पवित्र भलाई आत्म्या देऊ के भलाई देऊ के
दैत्यवंत करूं के दैत्यवंत करूं के ये पवित्र आत्मा 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा देवाने अभिषेक कर तुझे कृपेचे बेसमानी बोले सगळे भक्तिकाच्या मुक्त्यावर कवाड टाके या भक्तिकाच्या पटण्यावर ते संरक्षण कर या भक्तिकाच्या मुक्त्यावर तक संघात संतोष समाधान होवो कर या भक्तिकाच्या भीतर रावा तक बोले की बेसमाधान कृपा होवो कर या भक्तिकाच्या वैरव निरंतर आशीर्वाद लाभे कृपेर मर तुझे बेसमानी बर पवित्र आत्मा आधार कृपा होवो कर दे बेसमानी बर हालेलुया 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 शदल बल बलंदलललया हला 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 टच हील हील टच टच हालेलुया 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 आपण 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 पवित्र आत्मा गुण कर आपण आपण हालेलुया 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 शदलललललया हालेलुया 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 तुकलेची दोरी हात कृपेचा सागोरा सर्गीचा रसनारा आत्म्या पदवीदारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा कृपेचा सागोरा सर्गीचा रसनारा आत्म्या पदवीदारा आतोबान हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळ जाऊन दिता समया मोवर्त देव अर्गांचे जोगळापचे जोरादांचे हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू अगळप तुका सुमियान जेजू इतने चादू बारी अर्गां तुका सुमियान जेजू अगळप तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू सुमिया सोन बग जालो जरा सुमिया दोन ताळी प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुमिया स्व आशीर्वाद घेऊन कभी अंगीत ये देवड़ा सक्रमेंत साष्टांगनमन करूया पूर्वील्या त्या रूपांबद्दल नव्या रीती आधार्या सर्वोन्वेच्या स्कंदीश्वर भगवताचे बोल दिव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीला पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचे फळ सदांच आमचे ते बगी सारको आणि कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तारा मान करून दे आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तूं विश्वासी देव हे देवा बाय दुसरो देव ना तुझे अखंडपाती आणि बाबार्थ भरोसो दवरून निरंतर तुझी सेवा करूंक आणि आमच्या पांयाचेर घट्ट दंडनासन उबे रावन तुका तुजेर मात्र भरवसो दवरूंक ह्या मुखांत तुजी जायती मेसावां जोडूंक आमकां फोव कर म्हण आमी मागता जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
अभिरव्या सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सगळी सुमेचे तीन नाव. पटी सांगता म्हणूया सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि हालेलुया 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 हालेलुया. मग बाबडीनो भक्ती आराधना वांटली जाल्यार तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वे पोरा कुरपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातावून विविध देणी घेऊन भावार्थान एकवटल्या अजाणी एक जाऊन मनाने आराधू सम्या तुका वंदिता सर्वेस परा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस परा कुरपेच्या सागोरा मानून घे आराधन. मुखार बाबडीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन विसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार बरें काम मेळिल्ल्या ते सांगपासून अर्गाजावन मिसबेटयता नेल्सन सिताडी प्रत्येक सांगपासून मिसबेटयता वारन रोहन डुमेल्लो अबुधाबी लग्ना जिविताचो उगडास काडून देवाक अर्गाजावन मिसबेटयता विन्सेंट ललिता डिसोजा मुल्की अर्गाजावन मिसबेटयता फेलिक्स मॉलिबिन्नेस चिकमंगळूरू 50 वर्सांचो लग्ना जिविताचो उगडास काडून देवाक अर्गाजावन मिसबेटयतात डेनियल आनी हिल्डा कोरेया रुजैवडो अर्गाजावन मिसबेटयता फबी आनी जेस्सी मेंडोन्सा मंगळूरू देव कुटुंबां देवा दिन जाल्यार संध्या दत्मे आमी सुद्दां एंटनी आनी जस्पिन मॅनेजर्स फातिमा वडो तशेंच आमी समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला आमचो उडास करून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुरेस्पराचेर विस्वास दवरता तो सस्नाक जिवंक शकता कित्याक सुमी जावन आसा जिविताचो उंडो आनी उंडो सेवता तो सस्नाक जियेतलो. सुमी जावन आसा जिविताची जर ह्या जरींतल्यान पियेता तो केदींगस ताणें वचो ना. सुमी जावन आसा जिविताची जर सुमी जावन आसा जिविताचो उंडो तांतलो खावंक आनी सेवंक आनी संतुश्ट जावंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे. एगडी बोरदोडे दाबी आमी गेल्ल्या पातकाची दूख दर्या इतर काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मंगळ जेजू तूं जावन आसाय जिविताचो उंडो ह्या उंड्याचेर बरोवसो दवरून हो पवित्र संस्कार सेवंक पाटी सरल्या ह्या मुखान तुका आमी दूख दिल्लें आसा सुम्या तो कितें म्हूण समजून आसतना आमी सेवन ताका तुका अकमान केल्लो आसा. हो ते बरी सेवी नासतना आमी अपराधी जाल्ले आसा. बक्षाणें मागोन म्हणटा हांव सुम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. तूं जावन आसाय जिविताची जर तुजें उतर थानेल्ल्यांक सगळ्यांक आत्मेक तें पिवन ह्या जरीक आमी लाले येवंक नाव ह्या जरी सरसी येवंक नाव ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा सुम्या. पश्चातापोन बुक्साने मागोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू तूं म्हणटा ये तुमी कश्ट येतलो न्हय वसन वयतल्यानो हांव तुमकां
विशव दितलो हांव तुमकां म्हजें खण दितलो म्हजें पिवन दितलो पूण आमी येवंक ना सोम्या आमकां ताची गरज ना म्हूण दिसली ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून बुकसाने मोगोन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकूट दाखय तकली बघून देवाची काकूट मागया सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या पावसात आमचे मागणे मानून घे पवित्र सांगाते बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुमको एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या बहुमोगाळ बापा जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली आई देखून तुका आमी दिन वाचता ह्या जिवितांत ताजे गोडसाण साकोन दोशी जावं आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची भरपूर भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाच तवळ तांचे मदलो गामालियल नांवाचो एक पारिजेव निती सभेन उठोवन उबो रावलो समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें उपरांत सभेघरा लागीं तो असो उलय लागलो इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो तें तुमी जाणान पूण आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताज्या फाटल्यान गेले पूण ताका लगड काडटास ताचे फाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले उपरांत जाणा जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलेकार उठलो ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदारी दिक्कापाल जाले आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्या सोडा कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भोंगोन वेतलें पूण
तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमच्या निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजिल्ल्या बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे संदेह ओपले तरी पूण तांणी धर्मदुतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेकून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवळान आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणले बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. एक उपकार सर्वेस पोरा लागी हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पोराचे घरी करूंक हांवें बिडा. एक उपकार सर्वेस पोरा लागी हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पोराचे घरी करूंक हांवें बिडा. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस परस म्हज्या जिवाचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. एक उपकार सर्वेस पोरा लागी हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पोराचे घरी करूंक हांवें बिडा. एक उपकार सर्वेस पोरा लागी हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराचें स्वादीपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्या. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडा. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्यावरवी मात्र मुनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान बाई सरता त्या हरये कबुतरा तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं. त्या वेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पिले तडी गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें.
व्हड एक लोकांचो ताच्या फाटल्यान वेतालो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या सेसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकांचो आपणासरशी येतालो तें पळोवन पिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कवचाक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. पिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. पिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यारय 200 दिनाराचे उंडे फावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगूंक लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक दंडीर जायतें तण आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कट दादोशी जेवले. ताचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातच 5 जोवा उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें सर पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी असो जायचे. हातूंत भावना आपणाक बळान व्हरूंक आनी रायक करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेचें देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू हांगासर 5000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडलेलें घडीत तें. तिबेरिया वा गलिलिया सरोवराच्या वेळेर थंयसर जेजू हें मिसांव काम करता आसतना ताच्या फाटल्यान जायतो लोक हरिहरीन येतालो. कित्याक जेजू फाटल्यान लोक हरिहरीन येतालो? कारण कितें? कितें? कित्याक म्हळ्यार तो लोक भुकेल्लो. कसली भूक तांची? आत्मीक रितीच्या भुकेन आसलेलो लोक तो. खावंक जेवंक नातलें म्हण न्ही, खाण जेवण मस्त आसलें तांकां, पूण तांचे थंय एका रितीची आत्मीक भूक आसली, आत्मीक तान आसली. देवाचें उतर आयकुनची भूक, तान. देवाचें उतर आयकुनची तान, देवाचो स्पर्श करची भूक तांकां आसली. हें तवळच्या काळार त्या लोकांक मेळनातलें. गे आज आमच्या लोकांक न्ही आपली देवाच्या उतराची थान बघना जाल्यार लोक खंय खंय धांवता न्ही देवाचें उतर आयकूंक खंय खंय धांवता. देवाच्या खणाची भूक आमकां आमची भूक थांबना जाल्यार आमी हेरा कडेन धांवता. वय की न्ही हांगे धांवता. थंय बरें आसा खंय, थंय अजापां घडटात खंय, थंय असर्यां घडटात खंय, देखून या गी म्हूण न्ही. थंय बरें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा खंय, थंय बरें कन्न परगट जाता खंय, या गी म्हूण येतात की ना गे येतात. मस्त लोक येतात आनी थोडी रितीर मांजरां फुल्ल जातात येतात. कित्याक म्हाका म्हज्या घरा मेळना जाल्यार खंयचें दुसऱ्याच्या घरान. वय की न्ही. पळया आमी पोसलेलीं सुणीं आसात न्ही, वय की घरा बस्त खाण जेवण तांकां आसा जाल्यार तीं घर सोडून येता ते वचना.
घरा खांय घालना जाल्यार तांकां उपाशीन घालें जाल्यार तीं घरां आसता ते दुसऱ्यांच्या बागलार येतात आनी मेळ्ळें घडलें खातात वय की समजलें तुमकां. जशी आमच्या कुडीची थान बघना आमच्या आत्म्याची थान बघना आमी सोदून दुसरे कडेन वता वय की न्ही. हां देखून जेजू म्हणटा पळया जेजू पळया हांव जिविताचो उंडो. तुमी बुकेल्ल्या न्हू खंयसर येया कणासरशी येया जिविताच्या कणासरशी येया. तुमी थानेल्ल्या न्हू खंयसर येया जिविताच्या झरीसरशी येया. तुमी बुकेल्ल्या न्हू जिविताच्या कणासरशी येया. तुमी थानेल्ल्या न्हू जिविताच्या झरीसरशी येया. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. पळया देखून जेजू खंयसर जल्मलो गोत्या तुमकां खंयसर सद्या कंटलगट्टे खंय जल्मलो हां बेतलेहां जल्मलो. बेतलेम शारान जल्मलो. बेतलेम म्हळ्यार कितें बेत्त म्हळ्यार कितें हिब्रू भाशेन बेत्त म्हळ्यार घर. लिहेम म्हळ्यार कितें उंडो. उंड्याच्या घरा जेजू जल्मलो न्ही गे वय की न्ही. हां खंयसर जल्मलो बेतलेमांत खंयसर जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यांत गोरवांच्या कावणेर जल्मलो. कावण म्हळ्यार कितें कावची वोण कावची वोण कावची वोण कावण कावची वोण. तातूंत बातेन तातूंत पेंड तातूंत उदक वा तातूंत ताळणें कावचें पिवचें वोण थंयसर जेजू जल्मलो वय की न्ही. हां देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू कितें म्हणटा हांव जिविताचो उंडो उंडो हांव उंडो जिविताचो. कावणेर जल्मलां तुमी कावच्याक. देखून कोण म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो. पळया सासनाक जियेतलो. जेजू जिविताचो उंडो स्वस्थ. देखून आज 5,000 लोकांक जेजून उंड्या मासलें वाडलें जाल्यार पळया हें दर्शन ताणें कित्याक केलें म्हळ्यार ह्या 5,000 उंड्या मासल्यान जेजून वाडलें. ती बुकेलीं गिनात परतून ती बुकेलीं गिनात बुकेलीं. अरण्यान मान्ना केलें ती बुकेलीं गिनात बुकेलीं बुकेलीं. पूण जेजूचें मांस खाता आनी जेजूचें रगत पियेता तो आत्मीक रितीन बुकेना. आत्मीक रितीन बुकेना. कुडींत बुकेंक बरो आतां मीस जाल्या उपरांत भूक लागता आमी जेवता तें सास. पूण आत्मीक रितीन आमी बुकेना. देखून जेजूचें मांस जावन आसा आमचे आत्मीक जिविताचें खाण. देखून जेजू हें आसतना कितें करता म्हळ्यार लोक जेजूचो पाटलाव करता. फकत जेजून असर्यां केलीं विस्मितां केलीं देवाचें उतर परगट केलें सगळीचें राजकडीत केलें तें आयकूंक मात्र आयिल्लो लोक जेजू ताच्या बराबर हें उंड्याचें असर हें करता आनी म्हणटा पळया हें आयकूंक आयिल्ले तुमी सगळीं हो जिविताचो उंडो सेवून आसात. कळ्ळें. हो जिविताचो उंडो खावन आसात. तुमी जियेतेल्यात तुमी जियेतेल्यात तुमी जियेतेल्यात. कोण पळय देवाचें उतर आयकता ती जियेतले. देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची सांगा जालें जिविताचो उंडो. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. जो कोण खाता तो जियेतलो तो मरचो ना. आनी जेजू म्हणटा हांव जिविताची जर हांव जिविताची जर कोण म्हाका पियेता तो केदींच थाने वचो ना. पळया तुमी बुकेल्ल्या न्हू जिविताच्या उंड्या सरशी येया. तुमी थाने येयल्या न्हू जिविताच्या झरी सरशी येया. पळया आनी ह्या जिविताच्या झरी सरशी कोण आयिल्ली कोण आयिल्ली जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं दोनपराच्या 12 वरार येत्त वेळार सामारीची स्त्री कितें व्हरूंक आयिल्ली उदक व्हरूंक आयिल्ली. ती थान येयल्ली ती थान येयल्ली. खंयच्या रितीन थान येयल्ली आत्मीक रितीची थान तिचे तें आसली. सोडोनदारा पळोवची सोडोनदारा आयकोवची सोडोनदाराचें उतर आयकोवन जिणी परिवर्तन करची थान तिचे थंय आसली.
कळ्ळें गी एक फावटी हांव हांगासर कळोक जाला ऑफिसान बसून आसतना एक तरणाटो आयलो पयसलो वाटसुरी तरणाटो फादर म्हाका एक कुमसार जायचे म्हणलो इंग्लिशान हांव ऑफिस बंद करना नांवक बसरलो कळोवकार हांवें ताका विचारलें ह्या वेळार तूं कुमसार जायचें म्हूण आयला तुका दिसा मदें टायम नासलो की तो म्हणलो हांव पयसतांव न्हेसो वाटसुरी वाटेर येतना थंय इमास पळयली इगर आसा म्हूण बगलें देखून भितर गेलो म्हाका एक कुमसार जायचें म्हणली आशा आसा ही कुमसार जायचें म्हणली आशा कितलो तेंप वतावन आसा पूण म्हाका फुर्सत मेळोंक ना म्हाका कुमसार जावचो अवकाश मेळोंक ना आज कितें गी म्हाका जाया जाया म्हूण बगलें देखून हांव गेलो बेजार पवनाकात फाल्यां कुमसार जावं हांव आसां की ना गुत्तू ना म्हजी एक कालती विनंती म्हाका एक कुमसार करा म्हणलो रडलो तो बाप रडलो म्हाका बिरमो दिसली हांवें चिंतलें वाटसुरी जायची आमच्या गांवसून न्ही तो कोंकणी कन्नडा तुळू येना ताका पूण हांवें ताका कुमसार केलें आनी कुमसार आयकलो आनी सुद्दां हांवें कुमसार जालो मस्त रडलो कंगल तो जाल्लो तो कुमसार जावन थान येल्लो थान ताका भोगल्ली कुडीची तान न्ही कुडीच्या तानेर उदकाची बॉटली आसली खंय पोटभर जेवला जावं पुरो पूण कुमसार जावची एक थान आसली थोडे फावटी ऑड टायमार गेल्यार कुमसार जावंक जाल्यार थोडे फावटी पदऱ्या बायकनात थोडे फावटी पदऱ्या बसनात कळ्ळें गे थोडे फावटी कुमसार जावंक जायना पूण ताका इतली खुशी जाली म्हज्या पांयांक हांवें तेल पुसुल्लें इतली खुशी जाली तो म्हणलो ह्या परिगतीन ती म्हाका तुमी कुमसार केलें मस्त देव बरें करून म्हणलो दिंबी घालून बेसांव मागे लागलो आनी गेलो कोण मग गुत्त ना पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळय थोडे फावटी आत्म्याची थान भागल्ले मनीस थान आत्म्याचे थान आसले मनीस येतात जिविताच्या जरीसरशीं येतात आनी ही स्त्री दनपाराच्या 12 वरां थंयच राविल्ली आनी जेजूय पळया असल्यांक सोदून येतलो कित्याक तो म्हणटा हांव आयला पत्क्यांक पळोवपाक येवन तांगणी सोदून गेलो तो पळया ताका ही बांयच्या काट्यार वचोचें म्हूण गरज नासली वय गे ताका तान लागून नासली बेश्टें गेलो तो गेलो आनी म्हणलो बाये म्हाका इल्लें उदक दी म्हाका इल्लें कितें उदक पिवंक दी आनी जेजू देव ती समारिताची ती कितें म्हणटा हांवें तुका उदक दिवचें गे हांवें उदक दिल्लें कांय म्हणी पळयशी जाल्यार लोक म्हाका पात्रांव दिवची मारता देखून हांव 2 वरां येयल्या आनी जेजू म्हणटा तर हांव तुका उदक दितां ती म्हणटा तुजे कडेन कोळसो येना राजू येना लाटो येना कशें तूं म्हाका उदक दितालो जेजू म्हणटा हांव दिल्लें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका कितें कस तान लागची ना तिका बारीक खुशी जाली सैबा म्हाका ही उदक आतांत दी आनी म्हाका 2 बरार उदक करूंक येवचें पडचें ना आनी ह्या वेळार जेजू कितें म्हणटा जेजू पळया तिचे पुरा तिचे लागीं उलयता तिचे कश्ट दूख बेजाराय पुरा आयकता वय गे ती मस्त तुजे लागीं आतां आसलो तो तुजो कितलो दादलो तें पुराय विचारता न्ही गे पूण ती जाय म्हूण तशें करनातली ती काय एका अडचणेक आसली ती एका बांदपाशेक आसली ती एका बांदपासान वळख जाल्ली जेजू सोडयता तिका सोडयता आनी तिचे काळी संतोशान भरता तिचो आत्मा उल्हासान नाचता आनी ती इतली संतुश्ट जाता धांवता आनी सगळ्या गांवाक सांगता प्रवादी आयला बाचावी आयल्या पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताचे उपरांत ती थान येवंक ना थान म्हळ्यार ती आनी तो थान बघून सो जेजू आमचो तसली बूक बघून सो जेजू आमचो आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आज आमच्या जिवितांत कशी थान बगयता खंयच्या रितीन बगयता तान कशी बगयता देवाचें उतर आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर जावन आसा जिविताची झर देवाचें उतर जावन आसा जिविताची झर आनी ह्या देवाच्या उतरांतलें कोण पियेता पळय ताका केदींच तान लागना तान म्हळ्यार अशी तांणी उदक पिवची तान न्ही ताका आत्मीक तान लागना देखून देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक खरें देवाचें उतर जिवें
क्रियात्मक खरें आनी हे कोण सेवता ताका कितेंच ताण लागना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताण येयल्या न्हू जिविताच्या जरी सरशी येया पूण आजकाल मस्त जाणांक ती ताणेचो अनुभव जावंक ना ताणेचो अनुभव जाल्ली आसात पळय ती देवाच्या उतराक अशें अत्रेगून आसात मोबायलान पळयतात टिवीन पळयतात हेणे रेतीरेक वेतात हेणे खंयसर देवाचें उतर प्रकट जाता थंयसर ती आसात बायबल काण घेवन देवाचें उतर 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 संतुश्ट आनी एक आमच्या आत्मीक बूक थांबोवचें खाण आसा खंयचें तें सुमी आमकां दिता तें खाण आमच्या आत्मीक बूक थांबोवचें खाण खंयचें तें हां सोम्याचें जेवण एवकरिस्तीक जेवण सोम्याची कूड आनी रगत खंयसर मेळटा आमकां मिसाच्या बलिदानान मेळटा सोम्याची कूड आनी रगत मिसाच्या बलिदानान मेळटा उंडो आशिल्लो जेजूचें मांस जावन रगत मांस जावन बदलता आनी वायन आशिल्लें जेजूचें रगत जावन बदलचें भोव पवित्र खाण आनी हें आमी सेवल्याव जाल्यार आमची आत्मीक बूक थांबतली आमी तें खाण कशें सेव जाय भक्तीन मान आनी गौरव दिवन जें कितें फावो नासतना हांव खाता जाल्यार हांव केस्त खाता जुदासान जेजूच्या पलंगणांत हात घालो आनी फावो नासतना तो जेजूचें मांस आनी रगत ताणें सेवलें कितें रिगलो ताचें थंय देवसार सैतान रिगलो जिवीत नाश जालें आनी गळपास काण घेवन मेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून फावो आसोन हें आमी घेवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून सांत पावल म्हणटा तुमचे पैकी जायते पिडेस्त जाल्यात आनी जायते जण मोरनी पावल्यात आमी आमच्या इगर्जेंत बरें करून कुमगार जिबेर काण घेता हांव पण गेल्ले कडेन आतार काण घेता हांव जायना आमचे सोमी भक्तीन आमी खावंक जाय सोम्याक हातान धरूंक हांव योग्य न्ही सोम्याक हातान धरूंक हांव योग्य न्ही फावो न्ही कित्याक म्हळ्यार तसले मेळे हात म्हजे मोगाच्या भाव भयणीन तसले मेळे हात म्हजे हांव घाम पुसतां तोंड पुसतां भांग पुसतां वॉशरूमाक येता तें आपडतां हें आपडतां म्हळ्यार परतून हांव सोम्याक आपडोवंक योग्य न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव देखून फावो आसून जेजूक हांव एक सेवूंक जाय कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आत्मीक बूक थांबोवचें खाण तें आत्मीक तान बागोवचें पिवन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पळया आनी हे सेवल्ल्यांत आमी कितें जाता हां हें सेवल्ल्यान आमी कितें जाता दोशी जाता संतुश्ट जाता पूण जायते जण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतराक ताणेनात देवाच्या खाणाक लालेनात कितें फावो नासतना ते सेवतात तांकां गोत्तू ना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमची जर्ती करूंक जाय पळया फावो आसून जेजूच्या जेवणान वांटेली जाल्ले जेजूचें उतर आयकल्लें जेजूचें सीस कितें जालें आज आमी आयकलें न्ही तांकां कैद केल्ले 11 जाणांक कैद केल्ले बंदेन घाल्ले जिवेशी मारच्याक पळया सानेद्रीन सभेचो एकलो मनीस गमालियल नांवाचो उबो रावता आनी म्हणटा पळया तो म्हणटा धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें धर्मदूतांक ते पंचेतकी करनाशिल्ले धर्मदूतांची पंचेतकी करनाशिल्ले धर्मदूतांक ताणें सांगलें गमालियेलान तांकां चूर भायर धाडा उपरांत तूं सभेत आसलेल्या सांद्यांक उद्देशून उलयलो इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक कितें करच्यार आसात ते विशीं तुमी चिंतून पळया जिवेशी मारच्यार तुमी आसात पूण उडास करा थोड्या काळा आदीं थेओदास नांवाचो एकलो उठुल्लो तें तुमी जाणात आपूण बारीस व्हड मनीस बळादेक म्हूण तो सांगून आशिल्लो चड उणें 400 जण फाटलाव दार ताका आशिल्ले पूण ताका लगड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले उपरांत जेन्ना गणना जावच्या दिसांनी आनी एकलो आयलो जुदास नांवाचो
एकलो आयलो तो एक गलिलेगार तोय उठलो आनी ताणी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले ताकाय जिवीशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हें तुमी जेजू नजरेनाच्या जेजूक तुमी जिवीशी मारले ताचे 11 जण शीस आशिल्ले ते दिक्कापाल जावंक ना. ते देवळांत उबे रावले देवाचे उतर परगड करूंक लागले तुमी जिवेशी मारलेल्या त्या मनशाच्या नांवान असर्यां करूंक लागले अजापां करूंक लागले तोंट्यांक बरें करूंक लागले. हजारांनी लोक ताचो पाटलाव करून आसा पळया असा करून आसा. ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें विक्की नास जातलें पूण हें काम देवाचें वय जाल्यार तें नास करूंक तुमचे नेमती वा म्हजे नेमती कोणा नेमती जावचें ना. देखून 17 तुमी देवा विरोध झुजल्ले बरी जायत म्हणटात पळया कितल्या अपुरबाचें घडीत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तर गमालियेल सांगलें सत की फट सत सोम्याचें काम रावलें कोणा रावंक साध्य जालें कोणा बंद करूंक साध्य जालें जावना. अजूनय मुंदार वचून आसा आख्ख्या संवसारांत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो 140.5 करोड कातोलीक आसात. आख्ख्या संवसारांत तर कितलो क्रिस्तांव आसा जेजू वळखून सो कातोलीक सोड न्हू सांगा म्हाका. तर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया तर कोणाक साध्य जायत सोम्याचें काम रावोंक पळया सोम्याच्या नांवान आपणाची थान बगयल्यार देवाचे उतर मारिफात सोम्याच्या नांवान आपणाची बूक सोम्याचे मांस आनी रगत सेवल्या मुखान बगयल्यार आमकां कोणाच्यांनी आडोवंक जायना. आमी संतुश्ट जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून आज आमी कितें करूंक जाय. आज 5,000 लोकांक उंड्या मासल्यान वाडले म्हळ्यार तांचें पोट भरलें मात्र न्ही जेजून तांकां आत्मीक रितीन जिविताचो उंडो तो जालो. आज आमकांय तसो जेजू आत्मीक रितीन जिविताचो उंडो आनी जिविताची जर जावन ह्या देवाच्या उतरा मारिफात तशेंच ह्या एवकरिस्ती जेवणा मारिफात तो आसा. फावो तो मान आनी गौरव दिवन ह्या जिविताच्या जरीक देवाच्या उतराक अथरेक या फावो तो मान आनी गौरव दिवन जेजू जिविताचें खाण जेजूचें मांस आनी रगत हें आमी सेवया आनी ह्या मुखांतर संतुश्ट जावया. तसो समी जेजू क्रिस्त आमकां आपल्या कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पिया. मोगळा बापा पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धार्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपांक जावंक तुज्या सेवतेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळोक जेजूच्या पांयां तळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोंक कुमक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेन हांगासर आयिल्ल्या सर उपिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर उदानींक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सैरवांक तुज्या बेसांवान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे आमची आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत जाल्लें तें अहितकर घटन खंडीत तें मासूंक आनी मुखार तसलीं घटना जायना जावच्याक एकामेका माया मोगान आमी जिवंक जायची कृपा मागया. शांती उपसून दी समाधान जावन दी म्हूण मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी देन तुका समर्पण दिता. कठीण दगीन आमी वळवळटा. बरो पावस ताडून पृथ्वी तण कर. मनशा कुळाक जनवराक रुखा झाडांक मनजातीक सुकण्या संवजांक प्रती रितीन सुशेग लाभय. अशें आमी तुजेर विस्वास दवरून पातळी दवरून तूं जिविताचो उंडो म्हणलें जाणां जावंक तूं जिविताची जर म्हणलें जाणां जावं ह्या उंड्याक आनी जरीक आमी अत्रेंक तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. म्हाका स्वपून दिता तुज्या हातां सोम्या.
कार्क तूं म्हाका मोगान म्हज्या धन्या हयेक रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वोच मोठें तुका मोगान समर्पिता हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाट तुका भेटोवच्यो हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाट तुका अर्पुच्यो सगळी म्हजी जिणी तुवें दिले देणे उड्या वायना संगी भेटयता दिनपणी काकुळदारा देवा दैवीक नितीदारा दागय तुजी दया लाभय तुजी कृपा हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाट तुका भेटोवच्यो हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाट तुका अर्पुच्यो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सपदवेदा देवप्पा मानता तसलें साव म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कडे आमी तुका वाकणूंक फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पण अदे करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो समसो सोरती जावन तुझ्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्लसता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणी णव उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी
जिविताचो उंडो आमचे समोर आसा. जिविताचें काण आमचे समोर आसा. जिविताची जर आमचे मदें आसा. हो तो मान आनी गौरव दिवं येशूंच्या देवाचो आदार मागया. सगळी आमची जिणी समेच्या कुडी रक्ताक समर्पिया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरार ससूंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविता सोडून आनी सोडून काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगा सवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापानी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती ती सपती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञामतीन दवरून ताणें शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता हातभार म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखूण जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने खोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती दी. आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळे. आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. जिविताचो उंडो ती आत्म्याचें खणती. जिविताची सर्ती आत्म्याचें पिवंती. ह्या कणा खातीर वावरूंक आमकां आपोवणें दिता. संवसाराचें काण तें शाश्वत न्ही. हें काण आत्म्याचें काण सस्नीक म्हणलें सत उगडापें करच्या सोम्याक. ह्या सोमयाचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे बाग म्हाका भोवना तुज्या गोस्तारान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या तूंच
सदांच करभिरा तूच म्हजो रस्तार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करभिरा जिविताचो हुंडो तूं सेगीत हांव देवलो संवसार सासनी जिवीच्या बापान तो धाडलो तुजे लागीं येता तो केदीच भुकेवचो ना तुका सत मानता तो केदीच साडेवचो ना प्रार्थुया प्रितीवन बापा आमच्या देवा तुझ्या पुताच्या नांवा मान दिम सगळ्यांनी दिमे मोडचे म्हण तुवें उजिलें हे तुझ्या मोगाचे उजवण्यापासून वतीन वस्तू येजन संभ्रमून बाळो जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता बाळो जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सरकार तुका ससना वाखाणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं बसया मोगाच्या भावा भयणीनो बाळो जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता आज सेक्शन आसा तशेंच बस्सानांत जाल्यार तुमी देर घेवन ह्या पुंतळाक आयल्यात तुमकां शाबासकी पटयता अभिनंदन पटयता बाळो जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता हर एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 6:30 वरार बाळो जेजूच्या मनाक मीस आनी नवेन आसा 10:15 वरार दैवी काकुळसोतेच आसा 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन ह्या आराधना वेळार विविध गरजां खातीर पिडेस्तां खातीर विशेश करून मागता ताचे उपरांत मीस देवाच्या उतराची परगटणी नोवेन पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण ह्या शुक्राराच्या भोवभक्तीक कार्यांक तुमकां मोगसो स्वागत मागता व्हड संख्यान ह्या पुंतळाक ह्या सुमयेचीं बेसांवां जोडा आमी विशेश करून ह्या संदर्भार रजेच्या काळार आसा भुरगीं घरांनी आसात भुरग्यांक घेवन येया भुरग्यांक सुमयेची वळख दिया जिविताच्या झरींतलें पिवंक सोडा जिविताचें खाण तीं खावंक सोडा आनी अशें तांचें जिवीत नंदन जातलें व्हड संख्यान ह्या भुरग्यांक ह्या पुंतळा हाडूंक बाळो जेजूची बेसांवां जोडूंक आदार दिवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता सांगात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो येवच्या शुक्रारा आमी विशेश करून बरें काम मेळच्या पासत आमी मागता कामां नासलेल्या बरीं कामां मेळच्या पासत हो म्हयनो माय म्हयनो न्ही गे काल आमी एका तारीखेर कामेल्यांचो दीस आचरण केलो आनी ह्या म्हयन्याक देवादीन पापा फ्रांसीस सुइरादो हे प्रिय आसा कामां नासलेल्या सर्वां पासत मागच्याक तांकां बरीं कामां फोव जावच्याक बरी विजा फोव जावच्या पासत मागोवंक विनंती केल्ली आसा पापसाहेब सुइरादो आसा काम आसल्यार मात्र कुटुंबाची प्रगती काम आसल्यार मात्र कुटुंबाक कांय तरी खाणां वरवेची एक आदार न्ही गे देखून जायतीं जाणां काम नासलेलीं आसात बरी विजा नासलेलीं आसात ह्या संदर्भार येवच्या शुक्रारा 9 तारीखेक आमी सर्वां कामां नासलेल्या भाव भयणी खातीर मागतले हांव देखून कोणाक विजा पासपोर्ट कामां कोणाक गरज आसा सगळ्यांनी येवचें नांदर परगांवांत आसा तांकां बरें काम फावो ना तशेंच कामां केलां सांबाळ मेळोना असले परगतीन तीं आसा जाल्यार वा पासपोर्ट आसा आनी विजा मेळोना वा विजाचें प्रोसेसींग जालां विजा येवंक ना असली संदिग्ध परिस्थितींत आसा जाल्यार तुमी येवच्या शुक्रार हांगासर येया आमी सुमया लागीं विनंती करून मागतले हांव आनी जायत्या जाणांक जायतीं कामां फावो जातलीं आडकळ बंद पास आसली सगळ्यो तुटोन वेतल्यो आनी हें खंडीत घडतलें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी नंबर 3 दवरया
हांगासर आयले हर एकल्याक तें फावो जालां. आज मस्त जाणां म्हाका फोन कर सांगता बरें काम फावो जालां. इज्रायलांत जावं, कॅनडांत जावं, अमेरिकांत जावं, गल्फांत जावं बरें काम फावो जालां म्हणून फोन कर सांगतात. आनी वरती दादोसकाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बरोवशान मागता, बरोवशान घेता. आमचो बरोवसो निराश जायना. देखून येवच्या शुक्रारा व्हड संख्यान तुमी येया, भुरग्यांक घेवन येया आनी सगळीं सांगाता मेळोवन आमी बरें कामां मेळच्या पासून मागया. स्टॉला भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ आसा, बेंजार केल्लें तेल आसा, बेंजार केल्लें उदक, कोंता बेंतिनो रेलेक्यो, दुंपो आगमेंत इमाजी इत्यादी आसात. पदरापान बरयलेलो बूक आसा, आल्या पल्याच्या वखदांचो ते सर्व घेवन असो फायदो तुमी जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां, डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां, अस्थमा पिडेक आनी लंग्साच्या पिडेक वखदां थंयसर आसात, तीं घेयात, असो फायदो जोडा. आशिर्वादीत केल्लीं वखदां जायत्यांक बरी भलायकी दिवंक शकतात. भुरग्यां पिडेकी थंयसर आसा, दुखीचीं तेलां आसात, तीं घेवन ताचो फायदो जोडचो. मिसां तुमी ऑफिसान दियेत, नंतर थंयसर स्टॉलां ती दिवेत, थंयसर घेतात. तुमच्या खातीर आमी मागता. तुमचें तेसांव आसा जाल्यार पुणतळार तुमी घाला. आमी खंडीत तुमच्या तेसांवा खातीर येराद्या खातीर निरंतर मागता. दनपाराच्या जेवणाक आमी तुमकां कुमो करूंक आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात, तुमचे खुशेचें ते कितलें जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस, काजाराचो दीस, जुबल्यो, कुमगार इत्यादी आसतना, तशेंच मिसां आसतना पुणतळ सुगडास करा, जेवणाक कुमो करा आनी आमी भक्तिकां सर्व तुमच्या खातीर मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता आनी जायते बरेपणाचे मुखार जाता. केदाळे तुमी येता आसतना फोन करून येया. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा वा स्टॉलांत मेळटा, ते तुमी येवचें आनी फोन करून येवचें. हर एक शुक्रार हांगासर सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात. सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावन सुमेची बेसांव वर्त्या मापान जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेर पिडेस्तां खातीर तशेंच पावसा खातीर आमी विशेश करून मागतल्या. त्या दिसा व्हड संख्यान येवंक तुमकां आपोवणें दिता. 23 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या भुरग्यां खातीर विशेश करून मागणें आसतलें. ताच्या उपरांत भुरग्यांक शैक्षणीक वर्स 25-26 स्टार्ट जाता, 25-26. देखून भुरग्यां खातीर विशेष त्या दिसा मागतल्या. देखून ह्या दिसांनी तुमी नव्यानाक येवंक, निरंतर येवंक आनी सुमेची बेसांव जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. हेची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली, तशेंच जेवणाक कुमो केल्लीं आसात रुजाई वाड्या घरां. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. उरकार न्हिसो तशेंच वाड्या घरांचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं. हेच्या जेवणाक आमकां प्रायोजक जावन कुमो केल्ली आसा. 50व्या वर्साचो लग्ना जिवीत आचरण करच्या वखदां देवान आपणा केल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर आज अर्गां उपकार जावन हें जेवण आमकां दितात. डेनियल आनी हिल्डा कोरिया रुजाई वाडो, तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. मुखार येवन मनाची वाद स्विकार करची. तशेंच इवन डेलरॉय रोड्रिगस पयलो जल्माचो दीस आचरण करच्या वखदां वेलंकानी वाडो, तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमयाची भरपूर बेसांवां तांच्या खातीर मागता. तांणी येवन मनाची वाद स्विकार करची. मगळ बाबडीनो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून आसतना नवेना गायत जावया. नवेनाचें गीत आमी गावया. बाळक जेजू नामान तुका राव तूं आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा ल्हान भुरग्यां सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्तनाच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवी वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यार शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळ म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बरोबर बसया. म्हज्या बाबडीन हांगासर जायतीं तेसांवां तुमी गेल्लीं आसात. 16 जाणां बरी कामां मेळोवंक, 12 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, 7 जाणां शुगर BP नॉर्मल जावं, 13 जाणां जागो बरें मला विकून वचोंक, 5 जाणां तापशेळ कोंकणी गूण जावं, 9 जाणां धरलें घराचें काम शबितेन पंथा पावोवंक, 16 जाणां खाजरी जोड्या भुरग्याचें देणें मेळोवंक, 11 जाणां परगांवां विजा मेळोवंक, 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं,
दोगा जाणांची काळजाची पीड गूण जावं, तेका जाणांची किडनीची पीड गूण जावं, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण गूण जावं, एकल्याच्या कुशीच्या बुरयेची पाठीच्या कण्याची गूण जावं, एकल्याच्या हातापायांच्या गांठीची दूख संपूर्ण गूण जावं, एका उतरप्रायाच्या आवई बरी भलायकी फोव जावं, एका उतरप्रायाच्या स्त्रियेच्या पायाच्या बंदापडचे किडे गूण संपूर्ण गूण जावं, तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गूण जावं, तेका जाणी हाती धरले सगळी कामां अशा बित्यान पंता पावोंक, तेका जाणांच्या जिवितान संत स्वरूप आनी उल्हास फोव जावंक, एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचे भरपूर आशिर्वाद लाभोंक, एकल्याच्या बोरवेलाचे भरपूर आशिर्वाद आनी बरें उदक फोव जावंक, एका कुटुंबां शांती समृद्धी रास जावंक, परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरें काम तशेंच रीण फारीक करूंक कृपा सगत फोव जावंक, एका चलयेचें स्ट्रेस उणें जावंक, नेगेटिविटी एनर्जी पयस करूंक, पॉझिटिविटी एनर्जी रुता जावंक, जिवीत बऱ्यान रुता करूंक, MBBS तरणाट्या शिकून जाणवाय कितें फोव जावंक, एकल्या रीण दिले ते पयशे पाटी मेळोवंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, 26 जाणां भुरग्यांनी मोबायलाचें एडिक्शन तें सोडूंक आनी बरें करन शिकपाक गमोवन दिवंक, 21 जाणांच्या घरांत समाधान आसूंक, 16 जाणांचें स्ट्रेस उणें जावंक, 14 जाणांचे उदकाचे समस्ये परिहार जावंक, 30 आनी 6 जाणां विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बसयला तांचे खातीर मागया. तुमची ते सवा आशा आसात ह्या त्या सवा सांगात कुर्सिया दिमी गेली आतू बऱ्या निरंतर सुमेची स्तुती करणं ही ते सवा भेटोवन दिव्या. अर्गान तुका सुमिया जेजू, उगळप तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, उगळप जेजू, आराधना जेजू, सुमिया जेजू. आमच्या तोडून कर आमच्या मेस्त्री आम्ही सगळी मागणी तुका भेटून दिता. तुझे उदंड काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे. आमच्या कानात आमच्या भव्य सहवास तुझ्या कानात पडून दी. बहुकन वळ्यान आमची मागणी ऐकून सुरेशपरा आमच्या काळजा जत्रे तू जणाय आमची मोठीची चिंता जुणाय आम्ही कितें मागता तें तू जणाय सुमिया. तुझ्या खुशेन तुझ्या आदारान तुझ्या बेसवानी आमकां बर आनी मागलेले सगळे फोव कर, आशिर्वादीत कर. हे सगळे भक्ती कर तुझ्या बेसवानी बर मागलेले सगळे फोव कर सुमिया. तुका समाईमा तुका जवरान उगला. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी संगत मागया. हे भगवान जेजू बाळका तुझी सर्पत्वी अजपी तेरा उगडापी केल्ली आसता. तुजो आत बेसांव दिवं कलोलो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या सकणां दे नायक तुझ्या बेसवानी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी इस्त्री जाता तशी संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. मान मरी कृपेन बरयले येशू तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ जग चेंजेस जावं. मान मरी कृपेन बरयले येशू तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ जग चेंजेस जावं. मान मरी कृपेन बरयले येशू तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदवी फळ जग चेंजेस जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या, महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या, महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली, जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली, जेजू बाळकाम चेर बेसावंक घाली. सगळी संगता मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्या आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भगिवती माये मरयेचे मजले तुजेर पातयो हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर. एक घडी बर दोळे दांबया. आमच्या मोगाच्या बाबडीनो तुमच्या 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 गरजां खातीर मागा. तुज्या कुडी खातीर माग, कुडींतल्या बऱ्या भलायके खातीर माग, तुज्या मतीच्या समाधाना खातीर माग, तुज्या घरा खातीर माग, घरच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर माग, तुमच्या कुटुंबांत असले पिडेस्तां खातीर माग, परगांत असले संद्या खातीर माग, तुझ्या बऱ्या वावरा खातीर, बऱ्या शिकपा खातीर, जिवितांत बऱ्यापणाच्या सर्वसंगती खातीर माग, पिडा गूण रावचे खातीर माग. जे कितें मागताय तूं खंडीत घेताय वावरतान सुमी म्हाका तुजी गरज उसार. सांगता मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळीचो बाप तुमकां दितलो. तुजे भोव भगिवती माये मरयेचे मजतीन हांवें कलतेपणी आनी अती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फावो कर. आज हांव विशेश करून मागता सर भुरग्यां खातीर आनी धवेच्या बऱ्या रिजल्टा खातीर. बरे रिजल्ट आमकां फावो जावन दी. सगळीं भुरगीं पास जावन दीत. तांणी शिकलें सगळें तांचे बऱ्या प्रतिफळा मुखांत परजळी जावन दी म्हूण मागया. तसो फुडार नंदन जावन दी. तांचे मुखलें शिकप बऱ्यान जावन दी.
सर 10वी क्लासीच्या भुरग्यांक आनी बरे रिजल्ट बसोवत आमी मागया. सगळी संगता मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत म्हजी उतरां सरशिनान तुज्या भोवभगिवंती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आसा. म्हाका बाबडीनो ह्या पुंतळा घेवच्या हर एक भक्ती खातीर मागया. हांगासर येवची भक्तींक बरोवसो दवरून येतात, बाळू जेजूचेर बरोवसो दवरून येतात आनी बाळू जेजूची आशिर्वादां जावं भलायकेची, जावं संतोशाची, जावं समाधानाची, जावं आनंदाची, जावं जैताची, जावं सुटकेची बेसांवां हांगासर आयलेले हर एका भक्तिका फोव जावं दीत, तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागया. जे कितें मागतात ती गंडीत घेतले म्हणलो बरोवसो आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना. हे बरोवशान आमी तांच्या खातीर मागया. आमच्या मंगळुरान दक्षिण कन्नड जिल्ह्यान जावची सर्व अनाहुतां ती पयस सरोवन दीत, शांती समाधान स्थापन जावं दी आनी दुखेस्त कुटुंबांक देव बुजोवन पटोवन दी म्हूण मागया. आमची मागणी सगळी संगता गुंतून बाळका जेजू समर्पण दिवया. हे संगता मागया. ए अजबाच्या जेजू बाळका कथिन्यानी बेजारान उरल्या आमच्या काळजाचेर एका कोटी दिस्त घाल म्हूण तुजे मकार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोदीन बरोवलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सोदी. इतले अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे पयले सरकस निरासपण तुजे कुमकांनी बसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुज्या वर्णुंच्या सदां सर्वता आमेन. मंगळ बाबडीनो ही घडी बर दोळे दांपया. बाळकाचे जुमारी जायते बरेपण आमच्या जिवितांत जालां, ह्या पुंतळार जालां. फाटल्या म्हयन्यांनी फाटल्या दिसांनी आसा जाल्ली सगळीं कार्य जावं पुरो रेतीर, जावं पुरो जागरणाची रात, जावं पुरो पास्कासो त्रेदूम, जावं पुरो वर्तीचें कार्य, जावं पुरो हर एक संभ्रम ह्या पुंतळार आसा केल्ले ह्या वर्सा बुवापूर बॅन चैती वन जाल्ले आसात. हे सर्व बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. बाळका जेजून ह्या जिवितांत आमच्या पुंतळार हांगासर येयले हर एक भक्तिकांच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां पाठोवया. 10 जाणां बरीं कामां मेळ्ळ्या, 2 जाणां बरीं सेरी फोव जाल्या, 6 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्यांचे देणे फोव जालां, 11 जाणां बरीं कामां फोव, 11 जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्या, एकल्याची तकली दूख उमटी दूख गुण जाल्या, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुखणी जाल्या, एकल्याच्या कुडींत गॅस्ट्रिकाची बिडवणी जाल्या, एका उतरपुराच्या वेळ बरी भलायकी फोव जाल्या, एका कुटुंबां शांती समृद्धी रास जाल्या, एकल्या कृषीचेर वेळाचेर आशिर्वाद पवला, एकल्या तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फोव जाल्या, एका चलयेचें स्ट्रेस उणें जाल्या, जिवीत नंदन जालां, एकल्याची इंटेन्शन बऱ्यान जावंक आनी बरो रिपोर्ट फोव जावंक कारण जाला, परगांवांत आसलेल्यांक भद्रते बरें काम फोव जालां, इंट फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या, 6 जाणां परगांव विजा फोव जाल्या, 2 जाणांची तकली पडापड गुण जाल्या, 2 जाणांनी धरिल्लीं कामां शपिता पंता भोवल्यान, तशेंच 12 जाणां लाभलेले सर बरेपणाक अर्गां दितात. सांगात आमकां सम्यान जायतें बरेपण केलां, आमच्या जिवितांत ताणें आमकां आदार दिला, आमची कार्य बरी अंतरान करूंक आदार फोव केला, काही इल्लोसो पावस आमकां दिला, त्या पसोती देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया. जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उपकार जावन हे अर्गां मागणें सांगात मागया. हे बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सट पावता. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातीनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सरकानी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोप तुजेशी पावूं दी. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व दळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडी लाभोंक कस्ट भक्तल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट दिल्यांची तुझ्या दिश्ट घाल. ताच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुझ्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां दार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು
ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे संहार तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तरो तुमकां राखू, तुमच्या मुखल्यान तरो तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तरो तुमकां वाटूर, तुमच्या फाटल्यान तरो तुमकां राखू, तुमच्या वयर तरो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवयेची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने नेमोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकां हालेलुया हालेलुया. उबी रावया. मुगळ भाव भयणीनो, भक्तीनी आमी सांत नवेनांत आराधनांत वांटिल्ले जाल्यार तुमकां सुमेस्तां अभिनंदन पळयता. सुमेची भरपूर बेसांवां तुमचेर मागता. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. परत येवच्या शुक्रारा व्हड संख्यान सांगाता मेळया. काम नासलेल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. तुमकां सुमेस्तां परत देव बरें करूं म्हणटा. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सले मुजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सले मुजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार. फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें, भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.